हाऊ यू कॅन ओव्हरकम दॅट, Yes. की हाऊ यू कॅन बी अ बेटर पर्सन, हाऊ यू कॅन बी अ पर्सन विथ अ बेटर इमोशनल क्वेश्चन. Yes. हे आमकां मातशें आतां हो समजावं. सामको इम्पॉर्टंट क्वेश्चन तुम्ही विचारला दोतोर. आणि भावनीक बुद्धिमत्ता वाडोवंक शकता आमी, ही बरी गजाल आसा. 2013तल्यान जेन्ना हाजेर हांव काम करपाक लागलो तेन्ना कळ्ळें की डिफरंट वेज आसात, वाटो आसात जातून आमी वाडोवंक शकता. आनी ताजेर हांव गेली 12-13 वर्सां जाली काम करता. हांवें स्वता एक प्रोग्राम डेव्हलप केलो जाका हांव इमोवॅक म्हणटा, इमोशनल वॅक्सिनेशन प्रोग्राम. हो एक सामको स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम आसा, वॅलिडेटेड प्रोग्राम केलो आसा आनी रेजिस्टर्ड ट्रेडमार्क प्रोग्राम आसा. सो आतां कशें वाडोवंक शकता आमी? बेसिकली आमच्या सगळ्यांचें जीवनचक्र आसता, व्हील ऑफ लायफ जाका म्हणटा, आनी आमच्यो रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता डिफरंट. आमी कोणाचो बापूय आसता, कोणाचो चलो आसता, कोणाचो घोव आसतात, एक प्रोफेशनल म्हणून आमी कितें काम करतात, आमचे फ्रेंड्स आसतात. हे सगळ्यो ज्यो आसतात क्वॉलिटी त्यो आमकां फुलफील करच्यो पडटा. ह्यो फुलफील करपाक आमकां सर्टन कॅरेक्टरीज दाखोवचे पडटा. म्हणजे अंडरस्टँडींग धर तूं, आमी अवेर आसपाक जाय, आमी एकामेका कडेन मेळून रावपाक जाय, ह्या सगळ्यो गजाली इम्पॉर्टंट जाता. सो तशें जर पळयत जाल्यार डिफरंट फॅसेट आमी डेव्हलप करूंक शकता. पयली गजाल, इमोशनल इंटेलिजन्स वाडयतले जाल्यार सेल्फ मॅनेजमेंट. सेल्फ मॅनेजमेंट म्हणजे आपल्या भितर आपूण कितें बदल करपाक शकता. जो पर्यंत आमकां दिसना की हांव बदलोंक जायो, हांवें बदलोवपाक जाय, वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट. असो आमकां दुसऱ्यांक बदल दाखोवपाक आमकां व्हेरी इजी दिसता. तूं हें चेंज करूंक जाय, तें चेंज करूंक जाय म्हणटा. पूण तेच तर हांवें म्हटलें म्हाका चेंज करूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसतालें हांव सामको बरो आसा. पूण जेन्ना हांव रियलायज जातलो की म्हाका चेंज जावपाक जाय, जशें म्हाका आतां दिसता म्हाका राग खूब येता, म्हाका स्ट्रेस मॅनेज जायना, हांव गिव अप रोखडो करता, ह्यो समज म्हाका क्वॉलिटी आसा जाल्यार तेजेर म्हाका काम करूंक जाय. आनी ह्या कॉन्सेप्टाक सेल्फ मॅनेजमेंटान आमी म्हणटात सेल्फ अवेरनस. सेल्फ अवेरनस म्हणजे आपल्या बद्दल जाणा जावन घेवप. आनी हें कशें घेतात आमी खुबश्यो वाटो आसात जसो आमी घेवंक शकता. एक वाट हांव सदांच जे सांगता पळय, स्वताचें स्वॉट एनालिसीस करप. स्वॉट एनालिसीस म्हणजे कितें? स्वता बद्दल क्षमता कितें आसा, स्ट्रेंथ, स्वता भितर विकनसीस म्हणजे तुज्या भितर कमतरता कितें आसा, स्वता भितर ऑपॉर्च्युनिटीज म्हाका कितें मेळटलें, बरें रिलेशन दवरलें, बरें काम केलें जाल्यार म्हाका कितें फायदो जातलो, आनी थ्रेट्स म्हणजे हांव समज बरो वागना लायफान आनी कामूय बरें करना जाल्यार म्हाका धोके कितें आसा. हे तर हांवें जाणा जावन घेतले जाल्यार हांव ताजेर काम करूंक शकता. सिंपल एग्जांपल सांगता. जर तर म्हाका राग येता असो म्हाका दिसता आनी म्हाका कळ्ळें की हें म्हजें विकनस, खुबशे म्हजे रिलेशनशीप पिड्ड्यार जाता, म्हाका राग येता तेन्ना कामार हांव बरें करपाक शकना. म्हाका 1-2 मेमो सुद्दां मेळ्ळे काम स्कुलान जाल्यार भुरगो समज ताका राग येता, ताका रेस्ट्रिगेट सुद्दां केला, और ताका समज तर पेरंट्सांक हाडून तापयला. अशें जावन ताका रियलायज जाता तेन्ना आपूण स्वता ताजेर काम करपाक लागप. कशें काम करप? मेडिटेट करपाक लाग तूं. जर तर तुका चट करून कितें जाप करपाची, कोणाक तर रिप्लाय करपाची संवय आसा तो पोस्टपोन कर रिप्लाय. म्हणजे म्हाका समज तुमचेर राग येयला, म्हाका कितें सांगपाक जाय, रागाच्या बारार सांगया नाका. हांव तुमकां सांगता की सांजचे 4 मेळया, आमी ताजेर उलोवया आनी विस्तारून उलोवपाक मेळटलें. कित्याक जेन्ना हो तुमी टायम घेतले पळय, तितून कितें जातलें, तुमची मनाची क्षमता आसा पळय ती वाडटली आनी तुमचे आन्सर करपाची जी क्षमता आसा पळय ती डिफरंट जातली. ताका लागून जेन्ना आमी सेल्फ अवेरनसाचेर काम करतली, पयली गजाल एक आमकां बरी गजाल मेळटली ती म्हणल्यार क्लॅरिटी. चडशे आमचे पॉप्युलेशन सगळे धरात, खंयचे धरात, जाणटे धरा, भुरगे धरात, मिडल एज धरात, पयलो प्रॉब्लम आमकां जाल्लो आसा की आमची क्लॅरिटी ना. खंयच्या भुरग्याक तर आमी विचारलें, खंयच्या जाणट्याक विचारलें लायफान कितें चल्लां तुज्या, जाल्यार ते म्हणटले कितें चल्लां तेंच कळना, फुडें सगळो धुंवरूच दिसता, आपल्याक खंयच्या वाटेन वचपाक जाय तें कळना. हाजो अर्थ असो आसा की हांवें म्हजेर काम केलेंच ना. सो पयलें इमोशनल इंटेलिजन्स कितें म्हणटा? इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणटा तुमी काम करा स्वताचेर, दॅट इज सेल्फ अवेरनस. दुसरी गजाल आसा तें म्हटल्यार सोशल अवेरनस. सोशल अवेरनसान आमी कितें करतात? आमी रिलेशनशीप कशें दवरतले. एक इम्पॉर्टंट गजालीचेर इमोशनल इंटेलिजन्स उलयता ताका म्हणटात एम्पथी, कारुण्यता ऑर एम्पथी म्हणटा. म्हणजे आपल्याक दिसता पळय तशें दुसऱ्याकूय दिसतलें. दुसरो समज तर सफर जाता ताजेर ताळयो मारच्या पेक्षा आपूण तर त्या जाग्यार आसलो जाल्यार दुसऱ्यान आपल्याक कसो सावरचो आसलो हें जर आमी चिंतत जाल्यार आमचो एक जो दृश्टीकोन आहा तोच चेंज जातलो. कित्याक आयज खूब आमी पळयता की आमी रूड जातात, आमी एग्रेसीव जातात, आमी तोडून दितात, तूं त्रासान पडला मरे तूं पळय तें म्हणटात. पूण इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणटा जेन्ना तर आमी एम्पथीचेर काम करतले आनी सिंपल आपूण त्या जाग्यार आसा जाल्यार आपल्याक कशें कॅर मेळटलें तशें आमी दुसऱ्याक दिवंक लागतले जाल्यार आमी तें करपाक शकता. तिसरी गजाल जी आसा इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणटा ऑप्टिमिझम डेव्हलप करा. म्हणजे कितें जाका आमी पॉझिटिव्हिटी म्हणटा. आतां ही पॉझिटिव्हिटी कशी डेव्हलप तरी कशी करपाची? 24 वरां आमी हॅपी रावंक शकता काय? ना, अप्स एंड डावन्स आसता आमचे. पूण इमोशनल इंटेलिजन्स मनीस आसता तो कितें करतलो? जेन्ना आपूण फेल जाता पळय तेन्ना ताका हँडल करपाची ताकद आसतली आपल्यान, आनी जेन्ना ताका कितें सक्सेस मेळटा तेन्ना बॅलन्स दवरपाची ताकद आसतली. सो हितून भितर आमी कितें करतात? हितून आमी सदांच म्हणटा की आमकां एक लर्न हेल्पलेसनस म्हणून एक कॉन्सेप्ट आहा ताका आमी बळी पडटा. म्हणजे एकदां फेल जालो, 2दा फेल जालो, 3दा फेल जालो, आमी आमच्या कपलार बरयता की हांव फेलियर. पूण इमोशनल इंटेलिजन्स कॉन्सेप्ट म्हणटा ना, ट्राय करप आमच्या हातान आसता. ती वाट चल तूं, तो रिजल्ट आमच्या हातीन केन्ना नासलोच, आमी अंतर्यामी नाच. सो आमी कितें करपाक जाय? आमी वाट चलपाचो आमचे प्रयत्न दवरपाक जाय. एक वाट ब्लॉक जाली जाल्यार दुसरी काडया. केन्नाय आमी पळयात एक व्हाळान समज तर उदीक वयता अशें कळ्ळें तुका, आनी थंय समज तर कितें आडवें लाकूड पडलां जाल्यार तें उदक थंय रावनासतना दुसरे कडल्यान वाट काडपाक ट्राय करता. हेंच इमोशनल इंटेलिजन्स. जेन्ना आमकां ब्लॉक पडटा तेन्ना आमी ब्लॉक दवरिना, पूण आमी खंयच्यान तरी वाट काडटले. आनी इमोशनल इंटेलिजन्स कॉन्सेप्ट म्हणटा की
एज इज नॉट अ फॅक्टर. Correct. ओके, खंयचे एजीचो जावं इमोशनल इंटेलिजन्स आमी अप्लाय करपाक शकता. ओनली एज दॅट मॅटर्स इन इमोशनल इंटेलिजन्स इज करेज.